दिव्यवाणी 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 लाईव्ह यूट्यूब चॅनल पळोवच्या सर वीक्षकांक म्हजो नमस्कार. संडे स्पेशल हे कार्यक्रम तुम्ही सर्वांनी पळयला आणि सभारितीच्या विशयांचेर आमी तुमकां माहिती दिल्या आणि आजही या संडे स्पेशलांत एक विभिन्न रितीचो विशय तुमचे मुखार आमी दवरूंक आशेता. मनुष्य जिवितांत सभारितीची बदलावण आमी पळयता, प्रकृतींती आमी बदलावण पळयता. दाखल्याक सांगचें तर पावस जर तर सुक्या धरणीर पडलो थंयसर तण किर्लाता. राती जडार आसुल्लो बोंगो सकाळीं पळयतना फूल जाता. सुकी कोली साकला पडतना नवी आंकरी पालेता. तशेंच मनशा जिवितांती सभारितीची बदलावण जाता आणि स्त्रियांच्या जिणेंत हर एक रितीची बदलावण आसा. तर मोगाच्यानो स्त्रियांच्या कुडींत कसली पुरा बदलावण जाता ह्या विशयाचेर आज आमी तुमकां थोडी माहिती दिवंक आशेता. आणि आज आमच्या या स्टुडियोंत आमचे संगाता आसा येदोळसो तुमकां हिची वळख आसा आणि ती जावन आसा मानदिक दोतोर जुडी लुईस. सिस्टर, तुमकां ह्या कार्याक हांव बरो स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. तर मोगाच्यानो आमचो विशय जावन आसा स्त्रियांच्या कुडीची बदलावण. सिस्टर, ह्या विशयांत तुमी हांगासर आमच्या वीक्षकांक थोडी माहिती दिजे म्हूण सांगून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. स्त्रियो म्हणटना सभारितीची बदलावण तांचे तें जाता आणि थोडे फावटी तांची सोबाय चडटा, तांचे ते एक नवो स्पिरीट येता. तर प्राय येताना स्त्रियांत कसली पुरा बदलावण आमी पळयत, कसली पुरा कुडीची बदलावण जाता ताचे विशयांत आमकां थोडी माहिती दिवीत गी. वय सबार पोवटी हांव हांगासर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचेर येवन जिणयेंत गरज पडची मायेत दितना आमचे संगी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचो गुरकार देवादेन विनोद गंगोळे आमचे संगी आसतले. आज ते आमचे संगी नात आनी हें कार्य सुरवात करच्या पयलें तांकां हांव ससण जिवीत मागतां आनी एक घडी मौनपणी रावन तांच्या आत्म्यांक हांव शांती मागतां. वय तुमी म्हजे कडेन विचारलें बदलावण्याच्या विशयांत कितें सकट घडटा गे म्हणून. बदलावण जाताना मनशांतय एका तराची कावजिणी आसता आनी असली परिस्थिती वा मनोस्थिती सामाजीक, संबंधीक वा कुडींत जावं पुरो ह्या खंयच्याच क्षेत्रांत जावं पुरो. आनी बदलावण जाताना ते आमी सकारात्मक तरान काण घेवन जियेल्यार खंडी जावन आमची भलायकी बरी पडटा. बदलावणेक नकारात्मक जावन जियेल्यार ती जिवितांत दबाव पडटा. अशें आसतना बदलावण आमच्या जिवितांत येवंक जाय आनी ती बदलावण आमकां आमच्या जिवितांत एक नवो अध्याय सुरवात करता. अशें म्हणटा आसतना आज आमी उलोवचो विशय जावन आसा एका स्त्रियेंतय ताच्या जिवितांत भोव गुंडायेचो विशयाचेर आमी भासाभास करनासता. आनी आज प्रत्येक तरान स्त्रियेच्या कुडींत वा ताच्या जिवितांत कसलें बदलावण जाता आनी हें बदलावण जाता आसतना कुडींत कितें पुरा घडटा हाच्या विशयांत आमी एक समजून घेवचें. आनी तशेंच ही बदलावण जाता आसतना मानसीक तरांनी बदलावण जाता आनी कुडींत ती बदलावण जाता. आमी एक दाखलो दिवंक हांगासर शकता. म्हाकाच वळख आसली एक स्त्री, ती एक वायस प्रिंसिपल जावन आसली आनी तिच्या घरांत तिका त्या भुरगीं आसलीं. तशेंच तिच्या सांगाता तिचें माय माव आनी तिचेच आवय बापूय आसलें. तांचें कुटुंब जावन आसलें तें भरिल्लें कुटुंब. आनी अशें आसतना ती तिच्या 30सांत तिणें करचें तें काम, तिची ती जबाबदारी आनी हांवें पळयल्लें जावन आसा आनी तिची एनर्जी लेवल मस्त बरी आसली. पूण तीच स्त्री एक 40 उपरांत म्हाका सांगता
सिस्टर पयलें केल्लें काम म्हाका आतां करूंक जायना, म्हाका एक तराचें पुरासण जाता आनी मॅनेजमेंटा कडेन उलयता आसतना म्हाका एका तराचो राग येता, म्हजी सोंसणीकाय उणें जाता म्हणून. आज हांवें कितें सांगचें म्हणल्यार असलीं बगणां, असलीं लक्षणां ही ह्या एका स्त्रिये थंय मात्र न्ही, सबार स्त्रियेच्या जिवितांत जावं पुरो. त्या विशयांत आमी आज कशें आमची जिणी बदलावण जाता आनी बदलावण जाताना कशें आमी हाका पुरक जावन जियेचें म्हणल्या विशयांत समजून घेवचें. तर सिस्टर, मेनोपॉज या म्हयन्याचे रावचे म्हणटात न्ही, हाचे विशीं थोडी माहिती आमकां दिवेत गी. स्त्रियेक जिवाक जीव दिवंक तयार जाताना मासीक स्राव सुरवात जाता. हे आमी सोंप्या रितीन सांगचें तर म्हयन्याचें म्हणटा वा पिरियड्स म्हणटा. आतां हें प्रारंभ जाता आसतना एका भुरग्याक जर तर ताका एक सारकी समजोणी दिना जाल्यार एक चेडूं भुरगें आकांताक वा कावजेणी ताचे थंय उब जाता. तशेंच एक स्त्रियेक तिचें मासीक स्राव बंद जाताना वा पिरियड्स स्टॉप जाताना जर तर त्या स्त्रियेक तें कशें जिवान जावचें बदलावण ताका पुरक जावंक जायना जाल्यार सबार फावटी मानसीक पिडेक वा खिन्नताक वळख जावचे संदर्भ आसतात. तर हाची लक्षणां खंयची सिस्टर? सबार लक्षणां आमी एक जिवनांत बदलावण जाताना दिसून येता आनी पयल्यान पयलें एक लक्षण जावन आसा धग जावचें. हें इंग्लिशांत आमी म्हणटा हॉट फ्लॅशेस म्हणून. ओके, अशें जाता आसतना कूड आपशीच एका तराची उब येवच्या बरी बगणां आसतात आनी म्हळ्यार भायर वातावरण थंड आसल्यार आमकां दग भोगल्या बरें जाता. वय वय आनी चडा वत फॅन ऑन आसल्यार दग जावचें, AC ऑन आसल्यार दग जावचो अनुभव आसता. आनी अशें आसतना हें खंयच्याय जाग्यार जावंक पुरो, पर्टिक्युलर जागो जायचे म्हणून ना. आतां आमी चिंतया एक टिचर क्लासींत पाठ करता आनी पाठ करता आसतना तिच्या कुडींत एका तराचें बदलावण जाल्ल्या बरी बगता. आतां ही बदलावण तिका जाता आसतना तो प्रभाव भुरग्यांचेर पडोवंक साथ जाता. त्या देखून टिचरांनी भुरग्यांक अनावश्यक कारण आसतना थोडे फावटी जोर करचें या तांकां बेस्टोवचें हें त्या स्त्रिये वा त्या टिचरी थंय जावची ती बदलावण अनेकल्याच्या वयर परिणाम बसता. आतां अशें आसतना आमी ह्या वेळार आमी सोंसणीकायेन सोंसूंक आसा आनी कितें ती बदलावण जाता ताका आमी पुरक जावन जियेल्यार आनी समाधानी जिवची भोव गरज आसा. आनी दुसरें लक्षण जावन आसा विपरीत गमेवचें. कित्याक गमेता म्हणून आमकां कळीत आसना. म्हाका एक दाखलो दिवंक जाय. एक स्त्री ती म्हणा लागली म्हज्या लागीं एका रातीक तिणें 2 फावटी तिचें नायट ड्रेस बदली करचें पडटलें. कित्याक म्हळ्यार विपरीत धग. आनी अशें आसतना तिणें घडये वचून न्हांवचें आसलें. हें एक दुसरें लक्षण. तशेंच आनी एक लक्षण सांगूंक मुखार सिता मनोस्थिती बदलता. म्हणल्यार इंग्लिशांत आमी सांगता मूड स्विंग्स. संतोश बरीत आसतात, खुशाल बरीत आसतात, एकचपणे कांयच उलोवचें नाका, रागार रावचें या दुबाव करचें असलें लक्षण दिसून येता. आनी ह्या वेळार एका व्यक्तीचें मन या मूड ऑफ जाता, या मनोस्थिती बदलता. हें आनी एक तराचें लक्षण. सिस्टराचे मोदे एक सवाल म्हजें, हे खंयच्या प्रायर एक सुरू जाता म्हणून सांगेत गे तुमकां एक म्हळ्यार असले लक्षणां म्हळ्यार थोड्यांक थोडी म्हणटात म्हळ्यार म्हज्या चिंतपा प्रकार म्हाका सांगिल्लें आसा एक 30-35 सांगता 90 सांगतात जावंक पुरो म्हाका तशें म्हळ्यार रावना जाल्यार पिरियड्स पूण तसलीं लक्षणां दिसून येतात. पूण हे एक सट्टाव एक सादारण एक हे पिरियड्स रावनचे खंयच्या प्रायर म्हणून तुमकां एक सांगेत एक थोड्यांक पयलें सुरवात जाता म्हळ्यार 40च्या पयलें सडा वत 40 तावन 55 इयर्सा भितर असलें जिवनांत बदलावण जावचें या पिरियड्स रावचें साध्यता आसा. पूण थोड्यांक प्री मेनोपॉज म्हणटा, अर्ली मेनोपॉज ऑर लेट मेनोपॉज तशें. आनी एक लक्षण जावन आसा न्हीद पडचें ना. सबार स्त्रियांनी सांगचें न्हीद पडना म्हणून, न्हिदेचे समस्या आसात. आनी त्या देखून जर तर राती न्हीद पडना जाल्यार हाचो परिणाम दिसाच्या वावराचेर पडटा. त्या देखून राग येवचें, आमी कलिग्सां कडेन उलयना, आमी तांणी बरें करून उलयल्यार आमकां बऱ्या तरान रेस्पॉन्स करूंक जायना. अशें हें आनी एक लक्षण. आनी एक लक्षण हांवें सांगचें तर विपरीत पुरासण.
कांयच काम करनात पूण पुरासाण म्हणचें. आमी हाच्या पयलीं एक दाखलो दिलो त्या स्त्रियेचें, ह्या वायस प्रिंसिपलाचें. ती कितली एक्टीव जावन आसली, पूण तिच्या 40 वर्सांच्या उपरांत मेनोपॉजाक लागीं येता आसतना ती म्हणूंक लागली कशी, म्हाका कांय आसक्त ना, काम करचेंच नाका म्हूण जाता. तशेंच हातून ह्या लक्षणांत विपरीत पुरासाण, कामाची आसक्त ना, मोन ना, या खंयचेय एक इनिशिएटीव करया म्हणून आसना. आनी एक बॉडी चेंजीस. आतां 25 आसतना आमकां एक तराच्यो सबाय आसता आनी नॅचरल सबाय, पूण 40 उपरांत आमच्या कातींत बदलाव जाता. एक तराची सुकी सुकी कात अशी दिसून येता. आनी गांठी दुखू, पाट दुखू, मायग्रेन, हेडेक, तकली पडापड, हें पूर लक्षणां आसात. आनी काम करूंक आसक्त आसना. ताचे मोदें थोडे फावटी ओवर वेट आनी बरो म्हणटात न्ही, ओवर वेट मागीर लॉस वेट हाका म्हणी कांय लिंक कनेक्शन आसा गे? वय 40 वर्सां उपरांत आमी पळया मेनोपॉजाक लागीं येतना आपशीच आमची कूड मोटाय येता आनी जडाय जाल्ल्या बरी जाता. आमी मस्त फुडें आयकलां, मोठी जालां, सगळ्यांनी इल्लेशें मास दिसून येता म्हणून सांगता आमी. हें कुडीची बदलावण मूड कुडीन जावची बॉडी चेंजीस म्हणटा. आनीक लक्षण जावन आसा उगडास उणें जावचो. सबार स्त्रियांनी सांगचें आसा, काल दवरली वस्तू आज सोदतना मेळना म्हणून. आतां आमी चिंतया, आमच्याच हातांत एक पेन आसता, पूण आमी कितें करता, रियेक सगळ्यांनी आमी सोदूंक येता खंय आसा गे म्हणून. मोबायल आमच्या हातांत आसता, पूण मोबायल सोदची संवय आसा. कुजनाक येता, थंयसर आमी शीत करूंक कुकरांत तांदूळ घालता, पूण उदक घालचें आमकां उडास आसना. बागलां क्लोज केलां म्हूण आमी चिंता, पूण लॉक करना. असलें पुरा उडासाची सकत उणें जाता. आनी आमी जाणां आमच्या 35 आसतना आमकां 4-5 कामां आमी हातांत घेतल्या. आतां एक स्त्री ऑफिसान काम करता आसतना ती ऑफिसाक वयतली, घरा येवन भुरग्यांचें काम करतली, ह्या वोट्तांत काम करूंक जातलें, झाडचें, पुसचें आनी कुजनाचें सकट कामां करूंक शकतलें. पूण आतां ती एनर्जी, तें काम करचें आसक्त आसना. हें कित्याक, हें खंयच्या कारणां खातीर हें जावन आसा, आमच्या कुडीन जावचें बदलाव म्हणून. आतां ही सकट लक्षणां हांगासर हांवें उल्लेख केल्लें, आनी तुका भिवची गरज ना अशें जालें न्ही गे म्हणून. आनी ही सकट लक्षणां एका स्त्रियेक आसतात म्हूण सांगूंक जायना. आनी तूं 1 या 2 लक्षणां एका स्त्रियेचेर मासीक स्त्राव रावता आसतना, बदलावण जाता आसतना जाता. हाका आमी पयल्यान पयलें स्वसनिकाय जायजे आनी समाधान भोव गरजेची जावन आसा. तर ही एक स्त्री असल्या परिस्थितींत आसतना तिणें कितें करूंक जाय? पयल्यान पयलें बदलावण जाता आसतना हाका कशें पूरक जायजें म्हणून एका स्त्रियेन पयलेंच शिकूंक जाय. म्हळ्यार 40 वर्सां उपरांत गडबडी करची न्ही, अशें जाता म्हज्या जिवनांत म्हणून तिका तें समजून घेवचें. आनी हाची मायेत एका स्त्रियेन जोड घेवंक आसा. आनी समाधान मस्त गरजेचें जावन आसा. हाच्या मोदें म्हजे एक सवाल, जर तर तिच्या कुटुंबांत तिका आतां तुमी म्हळें समाधान जायचें म्हूण सांगून, आतां तुमी समाजान मस्तू तरांचे म्हळ्यार सक्कड फॅमिलीक एकल्याक आसनात. थोडे फावटी काले माई मावंतावन प्रॉब्लेम जावचे, गोवातावन या भुरग्यांतावन या कुटुंबादारातावन, तशें साबार रितीचे एका स्त्रियेक काले म्हणटात मेंटल टॉर्चर म्हणटात पळय, तशें आसता. त्या वेळार एका स्त्रियेक असले स्थिती आयल्यार खंयच्या रितींनी खंयच्या रितीक म्हळ्यार तिणें एका स्त्रियेन कशें तिच्या कुडीन जावच्या बदलावणा विशयान तिणें तिकाच वळखून घेवचें? ओके, पयल्यान तिका समजायचें तिच्या कुडींत बदलावण जाता म्हणून. आतां ही बदलावण जाताना सबार अवकाश आसात. दाक्तरांची सलाह घेवची आनी ताच्या सांगात आप्त सलाह कावन्सिलींग भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत अशें वातावरणय बरें ना, हांगासर कुडीन ती बदलावण जाता आसा. आनी हे दोनी सांगाता मेळ्ळ्यार हांवें हाच्या पयलें सांगलें, मानसीक वत्ताडाक पळोवन मानसीक पिडेक वळख जावचें, ह्या खिन्नताक वळख जावचें लक्षण आसता म्हणून. त्या देखून डॉक्टराची सलाह प्रत्येक जाण सायकोलॉजिस्टा भेटचें आनी कावन्सिलींग घेवन
थेरपी सेशन काण घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. शहरांत भितर जाल्यार दाक्तराचे सल्ला काणगेत वा कोणाय कडेन इसारेत मोबायल आसात, पूण थोडे फावटी अनएज्युकेटेड स्त्रियो असतात, तांकां शिकप आसना, बरोवप आसना वा मोबायल वापरूंक कळना. पूण असल्या स्त्रियांक असली स्थिती येताना म्हळ्यार हे म्हयन्याच्या रावची स्थिती परिस्थिती येताना वा तुमी सांगली लक्षणां दिसून येताना तांकां कशें हाचे विशयांत माहिती जोडयेत. सडावतू ताणें उलयचें एकामेका कडेन. आतां साबार संघ संस्थे पिरगजेंत आसात आनी आतां कोणाक ह्या विशयांत समजणी ना म्हणचें कांय ना. पूण उलयना जाल्यार सडावत असले विशय उलयनात, तांकां एक लज भोगता. उलयल्यार खंडीत जावन कोणेय म्हणी तांकां कुमो करना, कावन्सिलिंगाचें ह्या दाक्तरा कडेन वचूंक कुमोक करयेत. आतां चिंत्या एका स्त्रियेक मस्तू धग जाता. धग जाताना तिणें कितें करचें? आतां तिकाच काळाचेर एक थोडी पातळ वस्तूर ताणें न्हेसचें, ह्या कोटान वस्तूर वापरचें असलें पुरात ताणें करूंक आसा. आनी एक आमचीच मोत आमच्या कंट्रोलार आसा जे म्हळ्यार टेक केअर ऑफ युअर मूड म्हणटा आमी. म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिविताचें स्टेरींग आमच्या हातांत आसूंक जाय. तवळ मात्र कितें जाता, आमच्या जिविताची ती गाडी सुशेग मुखार वचूंक साथ जाता. आतां चिंत्या एक स्त्री ऑफिसांत काम करता आनी तिकाच बघता. आतां सादारण आमकां कितें जाता, आमच्या जिवांत कितें बदलावण जाता म्हण आमकांच कळटा. आतां तकली पडटना आमकां कळटा तकली पडापड जाता, पडापड येता म्हणून, वा ताप येताना आमकां एक तराचे सिम्पटम्स आमच्या कुडींत दिसून येता. तशेंच अशें मासीक स्राव रावता आसतना एका तराचें बदलावण जाता आसतना ह्या कामार आसल्यार वावरार आसल्यार थोडो वेळ शॉर्ट ब्रेक काण घेवचें आनी भायर येवचें. आनी भायर येवन ब्रिथींग एक्सरसायज करचें आनी तिकाच तिणें समाधान करून परत कामाक लागचें. हें भोव गरजेचें जावन आसा. आनी बऱ्या भशेन न्हीद काडचें प्रयत्न करचें. हें कित्याक सांगचें म्हळ्यार साबार जाणां स्त्रियांनी म्हाका राती न्हीद पडना म्हणून राती उठून स्लिपींग टॅबलेट काण गेल्ली स्त्रियो आसात थोड्यो. हय हय, थोडे फावटी स्लिपींग टॅबलेट काण घेवन म्हळ्यार न्हीद येचे न्हय कशें म्हणी थोड्यांक मागीर पांत्यार न्हीद पडची म्हूण सांगतात. हय, आनी थोडीं कितें म्हणल्यार राती उठून बायबल वाचतात. हांवें तेर्स केलो म्हणटात. ओके, बायबल वाचूंक ह्या देवाचें उतार वाचूंक तेर्स म्हणूंक ताका वेळ आसा. पूण हांवें कितें सांगचें गे म्हणल्यार न्हीद बऱ्या तरेन काडूंक आसा. जर तर न्हीद पडना हांवें तांकां एक टिप्स कितें दिवचें गे म्हणल्यार राती न्हिदच्या पयलें एक ग्लास उब दूद पिवन न्हिदल्यार मस्त बरें. आनी एक न्हिदचें कूड तें चड इल्लेशें थंडाय आसा जें आनी चड उजवाड पडनातल्या बरें आसल्यार न्हिदूंक तांणीच तांकां तयारी करची भोव गरजेची जावन आसा. आनी एक बरें जेवण कित्याक जेवचें म्हणल्यार मोतू आनी कूड ही स्थिरार आसना, तटस्थ जाता. चडावत आमी चिंता कुडींत बदलावण जाता, मोटाय येता, जडाय जाल्यार बरें जाता म्हणून चिंतून आमी जेवण पयस करता. अशें करूं नजो. कित्याक म्हळ्यार मानसीक म्हळ्यार एकसूरपण भोगचें ह्या वेळार सहज जावन आसा. तवळ बरें जेवण म्हळ्यार तांकां ओरगोवचें जेवण जेवेचें. आमशें जावं दी, तिखशें जावं दिलें तातूंत पयस रावचें. व्यायाम आनी योगा मस्त गरजेचें. कूड आनी मोत समाधानान दवरूंक आमकां व्यायाम जायचे. आमी व्यायाम म्हणटाना कितें करचें? जिम्माक वयचें म्हळ्यार भायर वयचें म्हळ्यार बारीक कुशी घरांतच इल्लीशीं कामां करन आनी इल्लेशें एक्सरसायज करन आमची भलायकी सांबाळूंक आसा. आनी वॉकिंगाक वयचें हें पुरो आमचें सदां न्हीद करचें काम आमी करूंक जाय. ओके, तर कुडीची बदलावण जाताना कितें प्रयत्न करयेत एका स्त्रियेन? कुडीची अशें म्हळ्यार तुमी आतां मस्त लक्षणां सांगली, असली लक्षणां एका स्त्रियेन दिसताना तिणें कशें तिचेच जिवितांत बदलावण हाडयेत? कुडीची बदलावण जावची हें एक सहज, हें एक नैसर्गीक नियम जावन आसा. कुडींत बदलावण जावंकूच आसा. आनी ही बदलावण जाताना आमकांच स्विकार करूंक जाय. आतां बदलावण जाता म्हूण सांगतना आमी तें थोड्या फावटी कितें करता आमी बेजाराय पावता, निराश भोगता, म्हाका कित्याक हें अशें जालां आनी हांवें मात्र भोगचें गी म्हणून तें सवाल विचारतात. साबार स्त्रियांनी सांगचें पयलीं हांव अशें नातलें, आतां मात्र अशें जातें आसा, अशें जावन उजो आसलें. आनी थोड्यांनी म्हणचें हें कित्याक आमच्या घरांत कितें दुश्टगाय आसा गे या कितें जालां गे असलें पुरो चिंतप तांकां येता.
त्या वेळार नेगेटिव्ह चिंचेने बऱ्यांकन पॉझिटिव्ह काण घेवन हेरांची सलाह काण घेवन तांकां कितें गरज आसा तें ताणें काण घेवचें मस्त बरें. सिस्टराच्या मोदे हांव एक विचारचें तुमचे कडेन सवाल. तुमी म्हळें मासीक स्त्राव रावचे लक्षणां एक 45 to 50 वर्सां जाता म्हूण सांगून ही लक्षणां मागीर दिसून येतात किंवा पयले दिसून येतात? लक्षणां जाले उपरांत हे आमचे म्हयन्याचे रावता की वा ताच्या म्हळ्यार म्हयन्याचे रावून ताच्या उपरांत लक्षणां दिसतात? म्हयन्याचे रावून जाताना आनी ह्या म्हयन्याचे रावताना म्हळ्यार तें प्रोसेसाचेर आसता. तें आतांच रावता फाल्यां रावता म्हण सांगूंक जायना, त्या प्रोसेसाचेर आसतना कितलीं वर्सां लागतात हे प्रोसेस? म्हळ्यार एक तेंप वा वर्सां अशें आसात? थोड्यांक चड वर्सां लागतात, थोड्यांक उण्या लागतात आनी हांवें म्हणलें ही सकट लक्षणां आसाचे म्हणून पूण थोडीं लक्षणां दिसून येतात. यास आनी एक एग्जाम्पल दिवंक आसा. म्हजेंच कजीन ताका खाली हॉट फ्लॅशेस मात्र आसले आनी तें समाधानान तें जियेलें, म्हळ्यार कांय ताका तितलें इश्यूज नासले. पूण ताचें भयण 1 वर्स म्हणसर हातून ह्या लक्षणांत मस्त कश्ट आले आनी भायर येवंक मस्त कश्ट मारले. तशेंच थोड्या स्त्रियांक हातून इजिली भायर येतात आनी थोड्यांक डाक्टराची सल्ला गरज पडटा आनी कावन्सिलिंगाची गरज पडटा. पूण कितलो तेंप ही लक्षणां आसतात? म्हळ्यार सदांवत एका स्त्री येते कितलो तेंप म्हणसर वा कितले वर्सां म्हणसर अशें लक्षणां दिसून येतात? ही लक्षणां तांच्या एका व्यक्तीचेर डिपेंड जावन आसात. म्हळ्यार तांच्या जिवाचेर तांच्या भलायकेचेर बंदून आसात. ओके. आतां स्त्रियांच्या कुडींत असली बदलावण जाल्या उपरांत तांणी कशें जिवंक जाय म्हूण तुमी सांगतात? कुडीची भलायकी भोव गरजेची. आतां एक पुटी मासीक स्राव रावता आसतना थंयसर साबार तरांची बदलावण जाता. तवळ कितें करचें की म्हणल्यार आमी तवळ डॉक्टरा कडेन वचून जावं पुरो शुगर वा BP वा स्कॅनिंग करचें. या हार्मोन्स इम्बॅलन्स आसतात प्रत्येक जाणान, D विटामीन, थायरॉयडाचें खंय लक्षण आसल्यार पळयचें, हिमोग्लोबीन कशें आसा गी म्हूण तें सकट आमी पळोवन ताची डॉक्टराची सल्ला काण घेवची भोव गरजेची. प्रत्येक तरान बायल मनशांनी स्त्रियांच्या डॉक्टरा कडेन वचून ताचे आपल्या कुडींत कितें जाता म्हणून समजून तांची सल्ला काण घेवची आनी ताचे सांगाता डाक्टर आनी सायकॉलॉजिस्ट हे सांगाता वचोंक जाय. कित्याक म्हणल्यार मानसीक पिडेक वळख जावचें साध्यता आसा. दुसरें कितें सांगचें सकारात्मक चिंताप तांणी मांडून घेवंक जाय. सकारात्मक चिंताप आसल्यार खंडीत जावन जिवनांत बदलावण जातानाय तांकां पॉझिटीव एनर्जी येता. आतां तुमी पयलें विचारलें थोड्या फावटी वातावरण कुटुंबांत बरें आसना, तशेंच थोड्या फावटी भायर तावन म्हळ्यार नेगेटीव उलोवचें आसता. नेगेटीव एनर्जी ती आमकां आयल्यार हांगासर जिवांत कुडींत बदलावण जाताना आनी एकल्याची नेगेटीव एनर्जी आमकां चड आनी चड दबावाक पडचें आसा. त्या देखून कोणीय नेगेटीव उलयतना ते आमी एंटरटेन करूं नजो, ताच्या बदलाक पॉझिटीव एनर्जी काण घेवन बरें चिंताप, बरें वचप, बरें सांगत आसल्यार खंडीत जावन समाधानान जियोंक साध्य जाता. आनी असल्या संदर्भार आमी सांगचें एक स्त्रियांचो तांचो एक पंगड आसा जे सदांच आमी स्त्रियांक कितें करता थोडे विशयी आमी उक्त्यान उलयना, ते भितरल्या भितरच आसता. जर तर तशें आसल्यार एक स्त्रियांचो पंगड करून उक्त्यान उलोवचें आनी तोळ मात्र आमचे समस्या उणें जातात, आमचे कश्टी हळू जातात. सिस्टर, एका स्त्री येते हे मेनोपॉज जाताना वा कुडीन मस्त बदलावण जाता तुमी सांगलें, पूण हाका कुटुंबांत आसल्यानी कशें सपोर्ट दिवयेत? ताच्या पतीन जावं दी वा आवय बापायनी वा सासूमायन, मांवान, भुरग्यांनी प्रत्येक जावन कशें त्या एका स्त्रियेक वा आवयक बायलेक कशें सपोर्ट दिवयेत? हाच्या विशयान थोडी माहिती दिवयेत गी. ओके, बरें क्वेश्चन तुमी विचारलें. वय हांगासर एक स्त्री भोव गरजेची. घरांत एक भुरग्यांक आवय मस्त गरजेची. भुरग्यांनी पयलें पळोवचें आवयक. ओके, बापाय गरजेचो, बापाय जाय, पूण भुरग्यांनी धांवचें, भुरग्यांनी उलोवचें एका आवय कडेन. आतां असली परिस्थिती आसतना आवयच्या कुडींत बदलावण जाता आसतना आपल्या घोवाक, आपल्या न्हवऱ्याक कळय जाय. आनी चडावत थोडे पटी स्त्रियो तांचे बायलो दक्ष येतात सांगूंक. आतां हातून दक्षण करूंक ना.
आपणाक आतां चिंती आतां थोडे पोटी सकाळीं उठून काम करचे आसक्त आसना एका स्त्रियेक. तवळ घोवाक पयल्यांत सांगाजे आळे म्हजी मूत समाना म्हाका अशें अशें जाता कुडींत. तवळ खंडी जावन एक दादलो समजून घेता आनी आमचेर आसा कशें आमी सांगता गी म्हणून. थोडे फावटी आमी जाय म्हणून आमच्या कुडीन जावची बदलावण आमी सांगना, आमी राग करून बसता, उलयनासतना रावता. त्या दाळ कशें आमच्या दादल्याक वा आमच्या घोवाक कळचें, ताच्या बदला उक्त्या मनान बऱ्या मनान उलयचें. आनी वाडवणीचीं भुरगीं आसल्यार सडावोदो तांकांय आतां एक आवय सांगता आळे भुरग्याक ताका मासीक स्राव सुरवात जाताना अशें अशें जाता. मासीक स्राव सुरवात जातानाय एका वाडल्या भुरग्याक थंय बदलावण जाता. ताचे थंय राग येवचें, इम्पेशंट जावचें, आवय बापायक आयकनात आनी त्या वेळार थोड्या फावटी भुरगीं मोगार पडटात, वाट चुकोवन वेतात, थंयसरी बदलावण जाता. तशेंच मासीक स्राव बंद जातानाय बदलावण जाता. सो अशें स्त्रियांचेर सुरवात जातानाय आसता, अखेर जातानाय आसा. तशें ह्या विशयांत उक्त्यान घरांत उलयचें. ओके, त्या वेळ मात्र आपल्या नवऱ्याचोय सहकार मेळटा आनी कुटुंबदारांचोय सहकार मेळटा. आनी असली पिडा म्हणून आमी ताका तुजें आसल्यांत तुजें सदांच तीच काणी म्हणून सांगून वचो घरच्यांनी. थोडे फावटी सांगचें आसा तूं केदाळ समासाय सदांच तीच काणी तुजी म्हणून. तशें उलोवंक नजो. ताच्या बदलाक घोवान आनी बायलेन उक्त्यान उलोवन हाका परिहार सोदचें भोव गरजेचें जावन आसा. जर तर एक स्त्री विधव जाली तर वा ती काजार जायनासतना उरली तर आतां तिका कोणी सपोर्ट ना, घोव ना वा कुटुंबदार कोणी आसना, तर तल्या स्त्रियांनी कितें करयेत? अहिले साबार केसीस आसात आयलात सपना. विधव स्त्रियो जाल्यार तांकां तांची भयणी आसतात वा कोणीय तरी तांची कुटुंबदारां आसतात ह्या शेजारचीं आसतात. कोणाय कडेन उलोवन आपूण विधव ह्या विशयांत हांवें उलय नजो म्हणून तो मनोभाव आसा नजो. उक्त्या मनान उलयचें. आनी आतां मस्त अवकाश आसात हांवें म्हण सांगलें. तुवें कोणाय कडेन वचून उलयत आनी साबार कावन्सिलींग सेंटर आसात. खंयसर ताका कुमोक मेळटा. खंडी जावन येवन ताणें तांच्या भलायके विशयान जागृत करचें. प्रत्येक तरान मोतीच्या भलायके विशयांत जागृत करचें. आतां आमी आमच्या समाजांत आतां तुमी सांगलें हर एक विशय म्हळ्यार आमी कावन्सिलिंगाक वचचे वा डॉक्टरा कशें वचचे, पूण थोड्यो स्त्रियो कश्यो आसात म्हळ्यार रिजर्व आसतात. म्हळ्यार तांकां कोणाय सो सांगात नाका, आपूण म्हळ्यार म्हाका आयकतात गिनान गी म्हण. पण आतां तुमी थोडे फावटी काजारा गेल्ल्या वेळार पळयत म्हळ्यार थोडे फावटी वरे विंगड बसून आसतात. आमी वचून उलयल्यार मात्र ती उलयतात. म्हळ्यार कशीं बोगणां म्हळ्यार हर एक फावटी एक स्त्री हर एक बोगणां विचार विनिमय करता म्हणून सांगूंक जायना. पूण असल्या संदर्भार एकसूरपण बघतात पळय ह्या स्त्रियांक, म्हळ्यार म्हाका नाकाच नाका सांगूंकूच नाका म्हूण बघता न्ही. पूण तसल्यांक खंयच्या रितीने वा संघ संस्थे थ्रू वा कशें खंयच्या रितीने त्या स्त्रियेक आमच्या आतां वाड्यांत वा आमच्या फिरगजेन जावंक पुरो असल्यो साबार स्त्रियो आसात. ती आमकां उक्त्यान सांगिनात, आमकां कळीत ना. पूण थोडे फावटी आमकां कळल्यार तिका सांगचे तितली परिस्थिती म्हळ्यार आमचे कडेन उतरां आसनात म्हणटात पळय तशें. पूण असल्या संदर्भार ह्या स्त्रियांक आमी कशें ह्या स्थितींतल्यान भायर हाडूं येता? वय साबार संघ संस्थे आसतात आनी आतां मस्त एक्टिविटीज आसतात वाड्यांत जाल्यार फिरगजेंत जाल्यार ते म्हणे कशेंय म्हणे करना. खंयच्याय कॉर्नराक आसल्यार त्या व्यक्तीच्या जिवनांत जर तर एका स्त्रियेन वचून परिवर्तन केल्यार ताच्या तातूंतल्यान मिसावंक खंयचेंच ना. जायना आमकां करूंक जायना म्हूण सांगूंक जायना. जाता कित्याक जायना. आतां आमच्याच कुटुंबांत एक भुरगो या एक खंयची एक व्यक्ती बरी ना हुशार ना जाल्यार आमी ताच्या विशयान चड आनी चड तांकां कितें जाय म्हूण समजून कान घेवन ताच्या भलायके विशयान जागृत करता. जर तर म्हाका मन आसा म्हाका करूंक जायना म्हणचें खंयचेंच ना. वचाचें त्या व्यक्ती कडेन उलयचें, कितें जाता गे म्हूण समजयचें आनी ताका त्या समस्येंतल्यान भायर हाडूंक पळयचें. पूण आमी तांकां लेबल करूं नजो. आमी कित्याक थोडी उलयनात म्हळ्यार आमी हेणें आयकता आनी तेणें वचून त्या व्यक्तीच्या विशयान आनी एकल्या कडेन सांगता. हें तांकां कळीत जाल्यार खंडीत जावन ती कोणा कडेन उलोवंक वचनात. त्या देखून आमी कॉन्फिडन्स दवरचें आनी तांकां त्या कॉन्फिडन्सान काण घेवचें तें गरजेचें जावन आसा. सिस्टर तुमी आमकां साबार विशय सांगली स्त्रियांच्या कुडीचे बदलावणे विशयांत, लक्षणां कसली आनी हाचे विशयांत म्हळ्यार ह्या पिड्या म्हणचे न्ही
असली स्थिती येताना आम्ही कशे भायर येवचे म्हणून सांगून स्त्रियांनी तुम्ही आमकां माहिती दिली. तर आखेरकरच्या फुडें तुम्ही आमच्या स्त्रियांक कसलो संदेश दिवंक आशेतात? कशें एक स्त्री परिपिकायेक पावत आसतना तिका मासीक स्राव सुरवात जातागी, तशेंच एक कूड जिवाक जीव दिवंक सकनातल्या वेळार तिचे मासीक स्राव बंद जाता. आनी हें जावन आसा नैसर्गीक नियम म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. आनी ह्या नैसर्गीक नियमाक आमी खालती मान घालूंक जाय. आनी आमचे थंय जावची ती बदलावण बऱ्यान आमी स्विकार करूंक जाय. आनी सकारात्मक मेटां काडून बरी जिणी आमी जिवंक जाय. आनी बदलावण जावची जिविताचो नवो अध्याय म्हणून आमी मानून घेवंक जाय. अशें म्हणटा आसतना अखेर करच्या पयलें दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक आनी ह्या कारभाऱ्यांक हांगासर तांणी दिवच्या सेवेक देवाची विस्तार आशिर्वादां मागून परत आनी चड आनी चड हें सुरवात केल्लें मिसांव सगळ्या संवसाराक पासरून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. आनी तशेंच हांव समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो, एका स्त्रियेच्या कुडीन जावची बदलावण, ताची लक्षणां आनी हाका परिहार ह्या सगळ्या विशयांत आमकां सविस्तार रितीन माहिती आमकां दिल्या मानदीक दोतोर जुडी लुईस हिणे. देखून तुमच्या समेस्ताच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. मोगाळ स्त्रियांनो, तुमकां हाचे विशयान सडीत माहिती जाय तर तुमी सिस्टरीक ह्या नंबराक फोन करा. आनी तुमकां सिस्टरीक वचून मेळोवंक जाय तर वा कावन्सिलींग जाय जाल्यार तांचें संपूर्ण कावन्सिलींग सेंटर बोळार हांगासर आसा, थंयसरी तुमी वचून भेट दिवं येता. तर मोगाळ वीक्षकांनो, आयचो विशय हांगासर संपता. परत आमी एक नवो विशय घेवन मुखल्या आयतारा तुमकां भेटता. तेदोळ म्हणसर पळया दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल. तुम्ही कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सांकी शेअर करा. परत आम्ही मेळया. देव बरें करूं. दिव्यवाणी.